नमस्कार गोवा, माझे नाव ऋषिकेश नाईक. आम्ही सर्वांग सुंदर गणपती चित्रशाळा हांगा आसा चंद्रवाडो फातोडा. हो जागो हांगा गणपतीचे मुर्त्यो रायट फ्रॉम 1965च्यान चल्ला करपी. तुलसीदास नाईक म्हणून आर्टिस्ट आसा. ही इज बीन डुईंग इट फ्रॉम 1965. हांगा आमच्या मातेचे गणपती रायट फ्रॉम गोवा पुलीस टू अ लॉट ऑफ वेरियस रिनाउंड हाऊसेस इन फातोडा आनी मडगांव यांच्या घरा हे गणपती रायट फ्रॉम 1965 वता. आम्ही आता तुलसीदास नायका कडेन वचून तेंचे कडेन बसता टू अंडरस्टँड की कितल्या वर्साच्यान करता, कशें करता, रिस्पॉन्स कसो आसा. आनी POP आता गव्हर्मेंटान बंद केला. फ्रॉम दॅट तांकां कितें मातसो हॅम्पर जाला की ना, की तांकां कितें बेनिफीट जाला, कितें आसा तें आमी सगळें हेंचे कडून बसून आमी हें आयकून घेवया. हांव आतां शिल्पकार तुलसीदास नायका कडेन आसा. आमी काकाक इंट्रोड्यूस करून गोवा ऑडियन्साक की ते कितें करता, कितले वर्साच्यान करता, कशें स्टार्ट जालें हें आतां आमी काका कडून आयकून घेवया. सो काका, तुमी सांगात कितल्या वर्सांच्यान तुमी आतां हें करता? हे 1965 वर्सापासून स्टार्ट झाले. फक्त 7 मुर्ती वेल्यान. ओके. तर ते 7 मुर्ती म्हणजे कितें जालें, आमच्या घराण्यान आमचो कोणूच मूर्ती करनाशिल्लो आनी म्हाका ते मातयेची आवड आशिल्ली. ओके. आनी वतना जवळ जवळ ल्हानपणा आसतना शाळेन वता सुद्दां आमी शाळेन वचून ती मातयेची मूर्ती कशी करता ताजे बरें बसप, पूण ते आमकां धांवडून घालताले. म्हज्या आंगार मातयेचे उदक सुद्दां उडयले पयलींचे कलाकारांनी. आनी आमी वताले आनी घरा कित्याक उडयताले उदक? नाका म्हणजे तांचे हांव लोकांक कितें विचार म्हणजे पयलींच्या लोकांक कितें आपली कला दुसऱ्या दिली जाल्यार अशें कितें तांचे विचार आसतालेच ते. पयलींचे कलाकार तेंच आशिल्ले. पळयलें हांवें एक कितें केलें जाल्यार हें करनाशिल्लें, ताका हात लिपयताले. रेखली सुद्दां करता आसतना हात लिपयताले आनी लिपयला. ह्या म्हजे मुखार म्हाका घडला हें हांव सांगता. ही सत्य परिस्थिती. हाजे सत्य बेवजय ते हो गणपती म्हजे म्हऱ्यार आसा. असत्य कांयच उलयना, पूण त्या संवसारांत ना न्ही. तर हे 1965 सालांतल्यान स्टार्ट जाले. फक्त 7 मुर्ती. हांव रेल्वे कर्मचारी 1959 हांव रेल्वेन जॉयन जाला. तेन्ना म्हजे कडेन गणपती पण चित्रशाळेन वचून आमचो वाड वडिलोपार्जीत गणपती आसता हायकेच्या चित्रशाळेंतल्यान आमी हाडटाले ते विकतो. थंय हांव वचून कितें करतालो, तेंचे रंग म्हाका जाय तसो रंगोवप, म्हाका जाय तशी मूर्ती करप मातयेची इल्ली करून हें करून धांवडून घालताले. त्या वेळार हांवें कितें करप, माती हाडप, हें करप, घरा कडेन ट्राय करप, अशें करून म्हगेली इल्ली इल्ली जावपाक लागलें. खंय चुकलां कितें म्हजें म्हाका कॅलेंडर दवरप, हें पळोवप, अशें करून हें जालें. तर ते जेन्ना हांव हार्बर पोस्टींग म्हजें जालें रेल्वेन, तेन्ना WI पेरयले, वेस्ट इंडिया पुर्तुगेज रेल्वे तेन्ना. आनी तेन्ना हांव रिक्वेस्ट ट्रान्सफर माजोड्डे आयलो. आनी 64 म्हजें लग्न जालें माजोड्डे तेगे. आनी त्या वेळार म्हजो व्हडलो पूत चलो पोटान आशिल्लो. तेन्ना कितें जालें, म्हजी लग्नाची जी पळय हें आसा काय ना, तो तुकाराम शेट लोटलेकार म्हणून तागेलो बाप, ताणें तो मणी म्हगेलो लग्नाचो केला. ताजी म्हजी कॉन्टॅक्ट बरो आशिल्लो. ताचो बापूय 7 गणपती करतालो.
ते 7 गणपती करता आसतना देवाचो आपोण ताका केन्ना आयला हांव त्या वर्सात ताणें गणपती 7 करपाचें बंद जालें. तर त्या चल्यान म्हाका विचारलें तुकाराम म्हणटाले वामनदास गेलो मरे म्हणटालो आनी ते सोनार लोकांचेच 7 गणपती करताले बाकीचे लोकांचे सोनार लोकांचे गेलो मरे म्हणटालो कितें करतलो वामनदास गेलो मरे आतां 7 गणपती कोण आरे वच रे मडगांवां 2 शाळा आसात तातूंत ते 3 आनी 4 गणपती घे आनी यो. तुका सांगता परमेश्वराचें कितें हांव नको पयलीं बायलेच्या जिबेचेर सत्य परिस्थिती सांगता बायलेच्या जिबेचेर हांव नको गणपतीच बसलो काय कितें म्हणून लक्ष्मी बसू शकता. तर म्हणून लागलें कितें तूं आमगेलो गणपती लोकांच्या शाळेन करता रंगयता तांगेले रंगयता आनी तागेले 7 गणपती हांगा रंगोवपाक कितें जालां कर न्ही तें अशें म्हूण तिणें म्हाका आयकलें. पयलीं म्हाका मातयेची आवड आशिल्ली मुर्ती करपाची म्हाका याद आनी तातूंत गणपतीची मुर्ती हे म्हणजे आराध दैवत हें म्हाका खूब आवडलें. म्हाका कितें तरी एक जागृती आयली आनी म्हणलें ताका टाट करून म्हणलें हाड 2 गुळे हाडून म्हणलें करता केलें. पूण कंडिशन ताका एक घातलें म्हणजे बायलेन घातल्या तूं गणपतीचें जें कितें मानधन कोण पळय दिता तें तूं व्हर तळी मात तुका व्हरपाक मेळची ना कित्याक ताका म्हत्व आसा. तळी दिवन ना धाडप जी बिदागी दिता ते आमचे आजी कलेची किंमत कोणाच्यान करपाक ताजी मुर्ती करता आसतना ताजे हें दिवंक नाका ताजी किंमत करपाक आमच्या जायना. एग्री जालो आनी तेन्ना त्या वर्सा 7 गणपती केली. त्या वेळार चर्चा अशी जाली अरे वामनदास गेलो मरे कोणें केले चर्चा अशी जाली 7चे बरी जालें मरे. दुसऱ्या वर्सा 7चे 13 गणपती जाले 13चे 25 गणपती जाले. तिसऱ्या वर्सा ते एक टायपन कोटरान हांव खंय दवरतलो गणपती लायन कोटर त्या वेळार हांव फक्त लोकांक जाता तशी मूर्ती कशी करपाक जाय ती हांव करता. पिंपळ कट्ट्यावेली मूर्ती फ्रॉम 9 ते पयलीं तुकाराम करतालो पूण म्हज्या वेळार म्हजे कडेन ती 76 तुकाराम वेवसाय सोडटकीर 76 म्हजे कडेन ती गणपतीची मूर्ती आयली. ती मूर्ती फक्त श्रीफळाचेर हांवें केली कित्याक गोंयचो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो सार्वजनीक गणपतीचो मूर्ती तर आज प्रथम तर म्हणशी तर आज पिंपळ कट्ट्याचेर ही. ताजे उपरांत 1962 साखळेची ताजे उपरांत प्रत्येक कडेन सार्वजनीक मूर्ती जाल्या ते केन्ना जाल्यार ते म्हाका ताजे पूण ही आनी ती म्हाका याद आसा. तुमकां आतां कित्याक दिसता आतां तुमी म्हणलें न्ही ते सार्वजनीक गणपती आतां खूब जाग्यार येवपाक लागले पण तुमच्या कडेन आतां लोक कंटिन्युअसली जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन तुमच्या कडेन येवन व्हरता तुमकां कित्याक दिसता कित्याक म्हणून आतां वेव्हार वेगळो कोणी जाचे कडेन कला ना तो सुद्दां हाडून आज गणपती दवरून आज हें करता हें तुमकां सांगू नाका तुमकां दिसता न्ही बाजारांत हें हांवें सांगप हें बरोबर न्ही पूण ताजें म्हणजे काय ना लोकांक कितें आसा ही परंपरा. आज विठ्ठलवाडी कोमात तुगेलो सामारी सुकेरकार हिराबाई हेगडे अशे व्यंकट विर्जिनकर असे काही लोक आज ह्या हातून आसात कोमात व वेर्णेकार भिकू वेर्णेकार अशी काही मूर्ती येतात ते फक्त आपली मूर्ती हांगा थंय व्हरपाक येतात. अरे आमची मूर्ती खंय आसा तीच सायजीतली कुरकुटातली मूर्ती रिवणा साकून आतां तो डेप्युटी हे आसा पळय तो सुद्दां तागेली घरच्या मूर्ती रिवणा खंय काणकोणा पणजे म्हापशा सगळे कडेन म्हजे आज मूर्ती व्हरतात. तांकां दिसता की हांगा मूर्ती बरी तातूंत बरी जाता मरे. आतां पळय मॉडलिंग जाय जातलें पूण हे शास्त्रोक्त पद्दतीन म्हाका जे पळय कितें सांगता तेंच हांव करता. शास्त्राक धरून जे कितें जायना तें हांव केन्ना एक्सेप्ट करना आनी कोसोय ना. कित्याक म्हाका लोक विचारता हें कितें केल्यार तुवें गणपती हें आराध दैवत हो म्हाका उत्सव आसा आशिर्वाद आसा आनी ह्या आशिर्वादाचो म्हाका पालन करूंक जाय. बायलेक दोळे कितें करूं पूण प्रथम सांगू हांव गणपतीक तुळशीदास थोडे म्हणटाले जातल्या देव आसा तुजें हें करतलो अशें म्हणून म्हाका सांगलें. तुळशीदास थोडे म्हणटात तें कशें जातलें रे चवथीच उरल्या चवथीक परमेश्वरा मुखार रावलो आनी देवा म्हणलें म्हाका तुवें म्हजे बापूय म्हणलें गणपती हांव करपी उमेदीन तुजी मूर्ती हांव तयार काय इतले हेजेर तुवें इज्जतीन तुवें म्हाका दवरलो तूं दवरतलो इज्जतीन दवर नाजाल्यार म्हणजे इज्जती तुजी हातान आसा हें हांवें तुमकां फटयता ताकाच सांगता जाल्यार चमत्कार सांगता तुका
सगळे घरान दोळे आयले. हांवें गणपती पुजलो, म्हज्या भावान ते पुजा करताली. आनी जेन्ना गणपती विसर्जन थंय थंय चवथी दिसा पंचमी दिसा दामोदर मावजो माजोड्ड्या थंय हें करून गणपती विसर्जन 5 गणपती ते विसर्जन करता. मुगेलो गणपती असो मोरया 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 म्हणल्यार कच्चो करून म्हाका दोळ्याक आयलो. देवाचो साक्षात्कार न्ही तर कितें. काका म्हाका आतां आनीक हें करपाक प्लास्टर ऑफ पॅरीस हे गोवोरमेंटान खुबशे स्टेटान बंद केला, इन्क्लुडींग आमच्या गोवोरमेंट. तुमी पयलीं प्लास्टर ऑफ पॅरीस करताले? पयलीं आमचे मातयेचेच मूर्ती. तुमी जेन्ना मागीर जेन्ना मास्टरचे मूर्ती जेन्ना गोंयान येवन हें करपाक लागले, लोक ताजे कडेन वळपाक लागले, कळ्ळें. पूण म्हाका केन्ना मार बसलो ना. प्लास्टराची मूर्ती ताणें हाडल्या म्हणून म्हगेली मूर्ती सोडून तेंचे कडेन मूर्ती करप अशें केन्नाच जावं ना. म्हजे कडेन जे परंपरेन लोक जे व्हरताले ते आज पर्यंत व्हरतात. आतां काही खंय 1 2 3 गेले ते व्हडलेशे, पूण परंपरा हांगा हातून आसात त्या हातून म्हजे कडेन मूर्ती व्हरपाक लागले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती येतकीर प्रत्येक कितें जाता, प्रत्येक कडेन गांवांत प्रत्येक कडेन आज कलाकार, गोंयचो कलाकार म्हणटा तो खरें तांकां नामना आसा. आज पर्रीकराचो जो स्टॅच्यू केला, कोणें केला? गोंयच्या कलाकारान केला. बांदोडकराचो पुतळ केला, गोंयच्या कलाकारान केला. म्हणटकीर हाजे वेल्यान हांव सांगूंक शकता, गोंयचे कलाकार कितेंय करूंक शकतात आनी ते खरे कलाकार बरी काम करतात. फक्त भर घालून तातूंत भितर जर लक्ष करीत तर आज सर्वश्रेष्ठ कलाकार म्हणून अभिमानान हांव सांगूं शकता. कित्याक तांच्या आंगान गूण आसात, बरे आसात. आनी ह्या मातयेन कलेचो गंध आसा, रंगय आसा, कळ्ळें. कित्याक जेन्ना गोंयचे मातयेचे हांव गणपती करतालो तेन्ना हांव गोंयचे मातयेचेच हें करता. पूण गोंयचे मातये कितें जाता, खडे जातात, ते आतां गणपती केलो वयर ते फातर येतात, ते कश्ट करता फिल्टर करीत तर गोंयची माती घडटा. आतां गोंयची माती वापरना. ही आतां गुजरातची माती, भावनगरची माती, हाका मुंबय मॉडलिंग क्ले म्हणटात. मॉडलिंग क्ले म्हणटात. ही स्टॅच्यू करतात ती ही माती म्हजे कडेन आसा. आनी कुन्नूरची तांबडी माती ती आसा ती हे आमचे बाकीचे गणपतीचे ते त्या मातयेचे करतात, कळ्ळें. पूण मातयेंत सुद्दां कोण आसा, मातयेंत सुद्दां कोण आसा. थोडी माती अशी उदकान घातली सामकें झाप्प करून देंवता. थोडी माती कितें जाता, बोंटींग करता. वारकणची माती वापरली. वारकणची माती ब्रश लायलो गायला गणपती सुकला, ब्रश आमी कितें करता, सुकतकीर मागीर तो वॉलप हें करून ताका लीप करपा जाय म्हणून हें करता. बोंटींग पेपरा सारको कितें जाता, ब्रश सुक जाता आनी गणपती वोलो जाता. अशें काही गूण आसा मातयेर पळयल्या ताणें. चिवीची वापरली, सगळे कडेन डिचोलीची वापरली, सगळे कडेची माती वापरली. पूण ते कण भितर ते कश्ट करून ती माती तर ह्या कलाकारान तयार खरोखरच माती गोंयची माती घडटा. सो तुमी म्हणटा की प्लास्टर ऑफ पॅरीस येवन तुमकां तरी काय इफेक्ट जावना? म्हाका इफेक्ट जावंक ना. आनी हे तुमचे कोण ते जावचोय ना, जावचोय ना हें हांव अभिमानान सांगता. आतां आमी खूब भितर सुद्दां पळयतालो, भायर सुद्दां तुमचे पूत भाव हे सगळे जाण गणपती हे करताले. आतां तुमचे करंटली कितले म्हणून गणपती ऑर्डर्स आसा तुमचे? म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां भुरग्यां कडेन हांवें थंय बरें पडटा. कित्याक आतां कित्याक तांचेरय थोडी जबाबदारी तांचेरय घातली आनी सगळो ट्रान्जॅक्शन हें तें तांचे कडेन हांवें सोंपयलां. हांव केन्ना विचारना कितें हें केलें, फक्त हांव मूर्ती करता इतलेंच. म्हज्या हातान मातयेच्यो मूर्ती घडटात. कोणें आयला, डॅडी म्हाका डॅडी म्हणटात ते, डॅडी ही मूर्ती करता. येस म्हणलें एक्सेप्ट करता, नाजाल्यार पूण ते टायम लिमीट धरूनच म्हाका ते हें करतात. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणजे आज तेलुगू, कन्नड, मद्रास लोक, मद्राशी, तेलुगू हे लोक आज हांगा येतात. आज एक जोडपे आयला, सर आय रिक्वेस्ट फॉर यू. What request? I require small idol, Ganesh idol with wet clay. Wet clay. जबरदस्त 6, 7, 8, 9, 10 अशें कितें लागता ते येतात हांगा हें करपाक. भुरगे म्हणटात म्हाका डॅडी तूं पयलीं हें करून टायर्ड जाता, तातूंत कितें तूं हें करता. हांव म्हणटा बाबा म्हजे कडेन जाता म्हणून ते येतात न्ही,
आणि तर हांवें ताका एक दिवशी एक मुर्ती करून तर दिली तर जाय तो ती पुजा करता ताजी आत्मा थंड जाता न्ही हे गणपती लागून न्ही ताजे कडेन पयशे विचारना काय ना ताका खरें सांगता पयशे विचारना काय तांकां पयशे ना अमकें दी म्हाका अमकें दी अमकें दी अशी म्हजी जबरदस्ती नात फक्त तांकां गणपतीची मुर्ती दितात तांचो आत्मा शांत ताजें आतां समाधान समाधी साधन संजीवनी नाम म्हणून तांकां हांव ती दिता येतलें फाल्यां सगळें करून दवरल्यात करंटली तुम्ही आता ते करता ते कितल्या घरान वतले कितले आयडल्स केले करंट म्हजे जवळ जवळ म्हाका 600-700 तरी आसपाक जाय 600-700 हय 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 सार्वजनीक गणपती तो पळय हो मडगांव पुलीस स्टेशन कितलीं वर्सां जालीं हांव करता पिंपळकटा वयले गणपती हांवें 41 केले पूण आतां ते म्हयन्यान हाडटा कळ्ळें तो विशय नाका वास्को पुलीस स्टेशनात ते पयर गणपती केला तो हे तो बालवाडी गणपती आतां कितलीं वर्सांनी करता भुरगे उमेदीन नाचतात उमेदीन व्हरतात आनी खरोखर कितें करतात जाण त्या गणपती लागून आनी तांणी तो गणपती वर्साचो तोच दवरला कारण जसो दगडू हलवाई पळय आतां गणपती कसो वळखतात काय ना तो आतां बालवाडीचो काय लोक येतात म्हणजे हे तांणी करून दवरला कौतुक करता भुरग्यांचें जी उत्ता आतां तांचें डेकोरेशन चलता थंय हांगा येवन गणपती पळयताले कळ्ळें म्हणून ताणें कितें नवीन कितें ताका वस्त्र कपड्याचें हें करून कोणी तरी हें केलां तें हें केलां आनी एक बायलो म्हणजे थंय आतां ते आमच्या कडेन हांगा तें करता सगळें मॉडेल हें पळय तें आसा हें पळय तें बसयता डायमंड बी कितें तें आमकां आमी सगळे जाणा या पूण कितें आसा आमकां टायम ना हे मुर्ती जाल्यार पुरो म्हणटात आमी पूण ती करता ही कला अशी कलाकार म्हजी चित्रशाळेन तयार जाता तुम्ही तुमच्याकडे हे मूर्ती कलाकार आणि पेंटिंगा खातीर यंग भुरगे नाल्यार स्कुलाचे भुरगे नाल्यार तुमकां खंय इनवायट अशे येता करता तुमी की शिकयता कोणाक भुरग्यांक बी सद्या म्हगेले चित्रशाळेन फावत्या वेळेर आर्ट एंड कल्चरान आमचे फायन आर्ट्सान काम पळय करतात तेन्ना ती भुरगीं सुद्दां येवन काम करतात कोणाकय आवड आसा येवन प्रयोगशाळेन हें करून ते हांवें हें करून घेतात आनी आमी ताका उमेदीन हें येतात ते सोड बाकी सांगपाक म्हणजे आज शाळा ते हायस्कुलान व्हडली आज हे बाकी आसात काय ना मडगांव भितर महिला नूतन विद्यालय पॉप्युलर हायस्कूल कोंकणी भाशा मंडळ जोसेफ आदर्श वनिता विद्यालय अशी कितलींशीं इस्कुलाची भुरगीं हांगा फोन करून ते प्रिंसिपल आमकां सांगतात आमच्या भुरग्यांक हाडटात तांकां मार्गदर्शन करात आनी त्या उमेदीन हांव मार्गदर्शन हांव करता केन्ना बेजारू तांचेर कित्याक म्हाका हें केलें म्हजें काम भरपूर आसलें तर जायत तर मदीं एकच हें आसता की एक आमच्या गोंयान कलाकार जल्माक जावच्या आनी परती ही कला प्रत्येकाच्या घरान मुर्ती जावची आनी ही मातयेचीच मुर्ती जावची हेच म्हजें आसा ही काय हांव सांगूंक शकना आनी देवान हे गणपतीन तांकां सद्बुद्धी दिवची आयुश्यार दिवची प्रत्येक संकट तांची पयस करची आनी तांकां सद्बुद्धी दिवन ही मुर्ती करपाची पुती तांच्या बरे कलाकार म्हणून आमी गोंयकार हेच म्हजें भाग्य हेच म्हजें सौभाग्य आनी हेच म्हजें इन्कम म्हणपाचें म्हाका बिफोर वी एंड दीस तुमकां गोंयच्या ऑडियन्साक कितें एडवायस दिवपाक जाय यूथ ते शिल्पकार शिकता नाल्यार करता नाल्यार करपाची अशी प्रेरणा दवरता वा अपेक्षा दवरता तेंच्या खातीर तुमी कितें गोंयच्या ऑडियन्साक कितें म्हणपाक एक एडवायस दिता हांव एडवायस केल्ले हाका सुद्दां हांवें कोंकणी भाशा मंडळ हें घेतली त्या वेळार हांवें तोच एडवायस दिलो आनी तोच एडवायस हांव आतांय दिवपाक सोदता कित्याक आतां म्हणलें तें हांवें गोंयचे कलाकार तांचे तर एक रामदास स्वामीची एक म्हण आसा वाळूचे कडर रगडटा तेलही गळटा म्हण आसा पण ती म्हण लक्षात दवरची प्रत्येकान प्रयत्नाची परमेश्वर कृष्ण परमेश्वर हरे राम हरे कृष्ण ह्या लोकांक दाखोवपाक जाता फनांतल्यान जातले आज प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येकाच्या आज ह्या कलाकारान आज गोंयचे तांकां नांवां आसात
त्या कलाकारांनी सुद्धा आज ह्या मातये कडेन वळून ही मातयेच्यो मुर्ती तयार करच्यो आनी अशेंच म्हजी चित्रशाळेन हांव भुरग्यांक कशें मार्गदर्शन करता तशेंच मार्गदर्शन तांणी तांच्या लागींच्या खंय इस्कॉला लागीं आसता तांणी करचें आनी अशे कलाकार घडोवपाचे करून आनी तांकां ही उर्बा म्हणजे तांच्यो बळकटी हाडपाक तांचो एडवायस दिसतो. म्हज्या घरान माती व्हरतात इस्कॉलान कितें तांकां हें जालें जाल्यार येतात बापूय येता ते येतात आमकां कॉलेजीन आमच्या करपा लायल्या शाळेन करपा पयर आयल्यात कितलीशे माती कितले पयशे तुका येतात पयशे घेवन कितें करूं पयशे म्हगेले न्ही तांची कला ती श्रेश्ठ हे कलाकार जावचे हें म्हजें वय हेंच हांव तांकां म्हणटा हांगा पयशे कित्याक पयशे बरे कलाकार जायात आनी केन्ना तुमी आयले जाल्यार आमकां हांगासर हें करात कितलें फारीक कांय ना घराघरांत कलाकार तर आज तयार जाले तर आज म्हज्या भाग्याक कितें म्हणून जाता अजिबात पूण हे लोकांची कला घेवन हें कर हांव कलाकार म्हणपाचें म्हाका येना हांव नाट्य क्षेत्रांतूय काम केलां. आमी ह्या गणेश चतुर्थी स्पेशल एडिशन एपिसोडा खातीर आखे ओल्ड रेल्वे स्टेशन रोडा कडेन आयल्यात. हांगा एक पोर्चुगीज तेंपाच्यान एक परंपरा चल्ल्या की गणपती दे मेक आउट ऑफ पेपर. आमी आतां मिस्टर दामोदर पिरोडकरा कडेन मेळटले आनी वील जस्ट फायंड आउट द बॅक स्टोरी ऑफ इट अँड हाव डीड इट स्टार्ट. आता दिस गणपती इज मेड आउट ऑफ पेपर. आता ही परंपरा चलल्या रायट फ्रॉम पोर्चुगीज टायम. मिस्टर सागर शॉर्टली वील टेल अस द एंटायर स्टोरी बिहायंड इट. केन्ना स्टार्ट जालें कशें स्टार्ट जालें मिस्टर सागर फूल आमकां सांगात कशें जालें. ह्यो गणपती ते मोल्डान घालता पयलीं पेपर एका उदकान बुडयतान लायता आनी मागीर ताका गमान आमी हें करता वयल्यान लायता त्या मोल्डाक आनी ते सुकून काडटा आनी पेंटींग करता. टायमावयल्यान चलून येयल्या तरी पोर्चुगीज तांकां हें दिनाशिल्ले वचपाक दिनाशिल्ले मातयेचो गणपती. सो तेंच्यांनी कितें केलें कागदाचो गणपती केलो आनी पुजेक लायलो म्हणटकूच तांकां दुसऱ्या वर्सा मागीर ते गेले हेका प्रसाद घेतलो तेंच्यांनी. सो तांकां मातयेचो गणपती लावपाक मेळना ताका लागून ते परंपरांनी ती चालू उरली. हेच म्हणून हो इंटरव्यू हांगाच काबार करता आनी पूर्ण गोवाक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी पळयत रावत गोवा 360.